Speaker sir, attention of the House is drawn to the constant water shortage of water supply in Vasco constituency. The overhead tanks of Vasco constituency and around are linked to water supply. Need urgent attention. It requires maintenance, repairs. People staying nearby the tank at New Wadam residence fear that as the cement keeps falling, it requires cleaning. It is also be understood that many years passed. There is no cleaning has been done for the past so many years. The steps the government to rectify the same. Mantri. Speaker sir, the total water supply to the Vasco constituency is maintained through the following reservoirs: 150 cubic millimeter ORH at Mangur, 1000 cubic millimeter ORH at Mangur New, 300 cubic milliliter GLR at Mangur, 800 cubic milliliter at Mangur, 5000 MBR at INS Gomantak New, 2 into 800 cubic milliliter GLR at INS Gomantak, 100 cubic milliliter ORH at a New Wade, 750 cubic milliliter ORH at a New Wade New, 300 cubic milliliter GLR at a New Wade, and 800 cubic milliliter GLR at a Wade, 800 cubic meter GLR at a New Wade last bus stop, 650 cubic milliliter OHR at a New Wade last bus stop. All the above GLR and ORH are in the PWD property, Navy property, which are protected by the compounded walls and with the proper gates, and publics are not allowed to enter these premises as these are the vital installations. All the above reservoirs are structurally sound except the requirement of the minor repairs is to be one OHR at a New Wade last bus stop. The same will be taken immediately. One old OHR at a New Wade and which is in dilapidated condition is already demolished in the year 2018-19. The water to the overhead reservoir and is pumped from the ground level reservoir. All the GLR are cleaned periodically. Fresh proposal is also taken up for the mechanized cleaning of all the reservoir immediately after monsoon. There should be no fear and anxiety in the mind of the people of the Vasco constituency. Speaker sir, Honorable CMan सांगले की around 81 MLD उदक आज मुरगांव तालुकाक लागतात. तातूंत वास्कोक 22 MLD लागतात. पूण स्पीकर सर आमी पळयलां की ह्या म्हयन्याची एवरेज पयली जाल्यार ती 74 MLD आसा. सो अरावंड 7 MLD आमकां कमी आसा. आनी हो म्हयनोभर आसा. म्हणजे आज ह्या एरियेन कमी आसा जाल्यार फाल्यां दुसऱ्या एरियेन कमी जाता, परवां तिसऱ्या एरियेन. सो ताजो एक तर कितें फॉल्ट आमकां ऑनरेबल सीएमान लास्ट टायम सांगिल्लें की ह्या फाटी खूब पावस पडिल्ल्या कारणान खूब कडेन लायटी परत वचपाक लागल्यो, पावर फेल्युअरूय जालो आनी ताच्या खातीर पंपींग जावपाक शकिल्लें ना कारणान म्हणजे उदकाचो मातशी शॉर्टेज जाली म्हणून. पूण स्पीकर सर म्हाका सांगन दिसता न्ही पावसाच्या पयलीं पसून आमकां वास्कोक जाय तितलें उदक मेळना. वास्कोक 81 MLD सपोज जाय जाल्यार आमकां सदांच 73, 72, 74 इतलीच MLD उदक येता. तातूंत भितर ज्यो लायन्स पायपलायनीच्यो लायन्स आसा त्यो इतल्यो ओल्ड जाल्ल्यो आसा की प्रत्येक कडेन म्हणजे कोरड जाल्ल्या कारणान तें उदक तितल्या प्रेशरान वचना. ऑनरेबल CM सराक म्हाका सांगन दिसता की आज म्हाका म्हणजे थंयच्याच ऑफिशियलान सांगलां की 22 MLD उदक आमकां आयलां जितलें वास्को खातीर पुराय आसा म्हणून. पूण तरी पूण 3 एरियान उदक ना. सो हें कित्या खातीर जाता? लिकेजीस आसा काय कितें? PWDन त्यो हें केल्या काय कितें? फायंड आवट केल्या खंय लिकेजीस आसा, कितें आसा त्यो? येस श्री बाबा. स्पीकर सर तूं म्हणटलो हो प्रश्न वास्कोचो म्हणून, पूण वास्कोचें उदक मडगांवच्यान वता आनी ताजो परिणाम मडगांवचेर जाता. पण एक प्रश्न खरो की तो सांगता तें खूब फाटी पावर फेल जाता. पावर फेल जाता ते सदांच रिजन दितात उदकाचो. मडगांव सुद्दां हेच प्रॉब्लेम जाता आनी आमकां उदक आयले शिवाय तांकां उदक पावना. म्हणजे मडगांव जर उदक कमी जालें तर ऑटोमॅटिकली वास्कोचें पावता म्हटल्यार आनी कमी जातलें. हें एकच सजेशन की लायटीचेर चीफ मिनिस्टरान मातशें चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक सांगचें की थंयचे पळय जें फ्लक्च्युएशन जाता तें कमी करपाचें. सेकेंड इशू ताणें एक म्हणला तो म्हत्वाचो आसा कित्याक ओवरहेड रिजर्वायर्स आसता पळय किंवा संप आसता हे क्लीन जशें करपा जाय तशें केलें वचना. आमी उदक खायत आसता कोणाक खबर सुद्दां नासता. चीफ मिनिस्टरान आज हांगा रिप्लाय दिला की ऑल द टँक्स वील बी टेकन अप बाय मेकनायज क्लेम. बरो उत्तर बरो आसा पूण चीफ मिनिस्टरान डायरेक्शन दिवचें की एक्चुअली वर्सा एकदां तें करचें. एटलिस्ट तें करपाक जाय. आमकांय सांगचें करता आसा म्हणजे आमी सॅटिस्फायड आमी पळयता तें करता म्हणून, नाल्यार कांयच कळना तें स्पीकर सर. इतलेंच म्हजें सजेशन आनी काय.
स्पीकर सर एकूच सीएम सराक एकूच सांगू सोदता की जे आमकां 81 MLD जाय तितले तरी आतां पॉवर फेल्युअर्स आसा आमी समजूंक शकता मातसो प्रॉब्लेम आसा पूण हे जातकूच आमकां 81 MLD जाल्यार तितलीच आमकां MLD पावता अशी करची ज्यो लायन्स आमच्यो 81 MLD हय टोटल रिक्वायरमेंट मुरगांव तालुका हय हय 100% ना मुरगांव तालुकाक आसा तुका 22 MLD आमकां वास्को 22 MLD वास्को जाल्यार पुरो पूण तितले तरी आनी ज्यो लायन्स ऑनरेबल सीएम ज्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा त्यो रिप्लेसमेंटाक डिपार्टमेंटाक सांगचें आनी जो वाल सोडटा पळय तो एक मातसो सारको मनीस कोण तरी दवरचो नाल तो आपल्याक जाय त्या एरियेन पयलीं सोडटा आनी जाय त्या एरियेन मागीर सोडटा आनी मागीर गाळयो आमकां खावच्यो पडटा सेम सगळ्याक कितले MLD श्री वेंजू वेगस उत्तर दितात सीएम Speaker sir, I stand by with regards to the calling attention of our colleague Babshri Krishna Salkar. Speaker sir, a Vasco constituency related question and I will speak related to Vasco. Vasco is one of our major hub. हिंग आमगे पोर्ट आहा आनी आख्खी इकॉनॉमी जी आहा आज वास्कोचेर आहा आनी हिंग जोरी तरी उदो जोरी तरी रुलिंगान तूं आमदार म्हणटा की उदो ना जाल्यार दॅट मीन्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ बिग डिस्ट्रेस एंड सिच्युएशन असले उदक ना स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर जेन्ना आमदार तेगे जाल्लो उलोय न्हू उलोय टाइम दिता बस सर आख्खे इंडियेच्यो न्हू आख्खे संवसारा वयल्यो बोट्यो थिंग येताय आनी हे उदका प्रॉब्लम जे आहा ते आतां सगळे आख्खे संवसाराक कार्नवाला बोट येताय पियानो बोट येताय सगल्यो बोट येताय वास्को स्पीकर सर आनी वास्को उदो ना इज वन ऑफ द बिगस्ट इश्यू इन गोवा वास्को उदो पयले आसपाक जाय स्पीकर सर बाणाल्या कनेक्टेड आहा सगळे कनेक्टेड आहा उदकाचें पूण वास्को उदो ना म्हणटरी बाणाल्या उदो पावना आनी वास्को उदो ना जाल्यार आख्ख्या संवसारा मेसेज पावता स्पीकर सर आज देशांतून सगळ्या खबर पावतली की वास्कोन उदो ना आनी आमदार उलयला आमदारान आज हें घायलां की उदकाचें शॉर्टेज जावपाक जायना स्पीकर सर मुगेलें स्पेसिफीक तुका एक हें आमी AI रिलेटेड मेकॅनिझम चालू करपाक जाय म्हणून सांगिलां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स उजा कोत म्हूण सांगिलां आतां आमगे बाय डिलायला लोबोनूय म्हणला हातीन वाल्व ओपन कोताय हो हातीन वाल्व ओपन करपाक संवसार आसलो 1990s आतां ऑटो जनरेटेड हायड्रोलिक वाल्व्स येयलो आहाय म्हणजे ऑफिसां बसून जे भाशेन आम ऑफिसां बसून सगळें कितें कोताय ऑफिसां बसून वाल्व्स ऑपरेट करूं जाताय ते वाल्व्सांचे इन्वेस्ट करपाची गरज आसा ताकी ऑटोमॅटीक वाल्व्स कॅन बी फिटेड ऑटोमॅटीक रिलीफ वाल्व्स नीड टू बी फिटेड ऑन द पायपलायन कित्याक जेन्ना जनरेटर फ्लक्च्युएट जाता पावर फ्लक्च्युएशन जाता तेन्ना वॅक्यूम जाता देर इज अ वॅक्यूम इन द पायपलायन आनी तो वॅक्यूम भरपुसान लोकांक उदो मेळना आनी तो वॅक्यूम जर तो रिलीफ करता जाल्यार रिलीफ वाल्व्सा गरज आहा आनी वास्कोंत उदो पयलें आसपा जाय गोंयभर वास्कोचे इकॉनॉमी डिपेंड जाता आनी आमगे आमदार जर तरी इतलो हुस्केता रुलिंगा आसून जाल्यार परिस्थिती भरपूर गंभीर आहा हें सॉल्व जावपाची गरज आहा आमचो बाणालोचो आमदार फुडें वास्को रावपाचो दिसता म्हाका स्पीकर सर म्हजें सांगपाचें कांय ना ते शीप बी वास्को आसना सर त्या मुरमुंगा हार्बरान आसता वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी शीप बी लागना ताका खबर नासता सर मागीर करेक्ट कर मातशें स्पीकर सर हांवें उठला ऑन व्हेरी सिंपल इशू जो तेणें म्हटलं ओवर टँक्स ऑफ वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी एंड अरावंड शब्द कॉलिंग अटेंशन वाचले जाल्यार पळय सो म्हाजें इतलें सांगपाचें स्पीकर सर की वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी आनी अरावंड म्हणटरी सगळे येयल्यो अरावंड म्हणल्यार आमचे मतदारसंघ येयले अरावंड म्हणटरी सो म्हजें सांगपाचें कितें आसा स्पीकर सर कित्याक कॉन्स्टिट्युन्सी ज्यो आसा PWD काम करता आपणाचें पूण जे क्लिनींग जो शब्द तेणें वापरला कशें क्लीन करता दिगंबर बाबानूय सांगला एका एक खंय तरी एक सिस्टम दवरून एक पिरियॉडीक क्लिनलीनेस आमदारांकूय मेंटेन करून कावन्सिलरांक पंचांक सांगलें जाल्यार आमकांय सॅटिस्फॅक्शन आसतलें आमच्या एरिया भितर हे क्लिनिंगाचे विशय जो आसा हो करचो अशें विनंती करता आनी थोडे करून हांवें पयला स्पीकर सर टँक बांदलेले आहा ते यूज जायना
तो एक तरी डेमोलिशन करून उडोवच्यो, कित्याक ते आतां सिस्टम इम्प्रूव जाला. डायरेक्ट वॉटर सप्लाय पायपांनी तें उदक मेवता. अशें आतां तूं पळय हांगा आमी जेन्ना कोर्तालीच्यान वयता एक टँक वयर दिसता ब्रिजा वयर, ती म्हाका दिसता केन्ना तरी पडटली. ती मातशी ती नाका गरज ना अशें दिसता म्हाका, कित्याक केन्ना कनेक्टूच करूं ना. तो असले टँकी जे आसा गोंयभर ह्यो डेमोलिशन करून उडोवच्यो अशें विनंती करता स्पिकर सर. नाल्यार कितें जाता अनवॉन्टेड एलिमेंट्स वचून ते बसता आनी थंय नाका जाल्ले करता स्पिकर सर. हेजेरूय लक्ष घालचें. श्री अलेक्स ऑरेंज. एक बरो पॉयंट रेज करता हांव. खंयचोच म्हणल्यार बाब दिगंबरान उलयला. हिंग जायत उल्लेख जाली. कोण म्हणटा ऑटो जनरेटेड वाल घाल, कोण म्हणटा AI घाल, कोण म्हणटा आनी कितें घाल. आमगे परिस्थिती कितें आहा ती मातशें तुजे मुखार हाडटा. सद्याक पायपलायन वाल जोतोरी आय एम टॉकिंग प्रॅक्टिकल, कित्याक ग्रावंडाचेर हांव आसता. हांव नेणा कोण आहा तो, पण हांव आसता. तो वाल एक ग्रावंड सुबेज मारलो जाल्यार पायप फुट्टाय. पायप कित्याक फुट्टाय तूं म्हाका विचारता, पायप कित्याक फुट्टाय काय हांव एक्सप्लेन करता तुका. ती पायप वीक जालें. हुंयच पायप वीक जालें? सप्लाय लायन्स. वी आर टॉकिंग ऑफ मेन लायन कमिंग फ्रॉम सेलावनी टू वास्को. ती आमकां कनेक्ट जाता. सेम लायन गोज टू वास्को. एक तेंपा आमकां भरपूर उदक येतालें. मदें आमगे इंजिनियर मेळ्ळो बरो भेंडे म्हणटा, तेकाय ट्रान्सफर केलो आनी आमगे उदक आनी थिंग डायवर्ट करपाक लागले. आमकां बरें उदक येतालें. आतां इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें, वॉट स्टेप्स द गव्हर्मेंट शूड टेक टू गिव मोर सप्लाय टू दीस लायन. बेसिकली दीस लायन रिक्वायर्स मोर वॉटर. वेदर वी आर गोइंग टू इन्क्रीज सेलावली रेजर्वराचें उदक मोर प्युरिफाय करून हें करून तुगेलें क्लीन करून आमी पोत्तून दितले, वॉट मिन्स फीट फॉर ड्रिंकींग करून आनी दितले, वो आनी एक लायन घातले रॉ वॉटराची. ती गव्हर्मेंटान स्टेप्स घेवपाक जाय. नाजाल्यार हो प्रॉब्लेम म्हणटा केन्ना जावपाना. इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दीस प्रॉब्लेम. आनी पड ते ऑटो जनरेटेड वाल म्हणटाय ते सोडी खबर. लायन आहाय त्योच पयलीं सारक्यो करया. एक्झिस्टींग लायन आहाय त्यो डिस्ट्रिब्युशन लायन्स फ्रॉम द मेन लायन टू द हावजीस. This is the situation, this is the Satya Paristhiti, what is going on site. It's easy to speak from the office, but site, this is the condition. Therefore, my request is to the government, every constituency identify which work is priority. Take up that work, which will save the future. Nazalari, muge existing line सांगतो तुका. आमी business सांगता. 20-40 years जाली, 30-40 years जाली ती लायन आहा. ती लायन ना. asbestos लायन आहा. भितर ते लेयर कट केलाय. चोवपाकूच आख्या लेयरान ग्रीन जालो आहा, मॉस जालो आहा भितर. इतलें तें उदक पिल जाल्यार तुका हेल्था बरें पडपाना. सो मुगे रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटाक, एलॉंग विथ दीस वास्को लायन दिता आसतना आमगे लायन स्टॉप करना काय. आमकां जें उदक येता, आमकां तें मिनिमम रिक्वायरमेंट जाता तें आमगे स्टॉप करनाका. वास्को आनी दियाय, बट प्रोटेक्ट आमगे एरिया, माय हावजींग बोर्ड एरिया, आमगेली मारगांव एरिया, फूल ऑफ मारगांव एरिया. दीस टँक वीच इज ऑन टॉप, हुंय संवसार वयर टँक आहा ती आख्खी बंद ना, ती बरो ना एक दिसा. इट इज द सिट्युएशन. मातशें उणी जालें उदकू आमगे लायन डेड जाता. दिगंबर बाब रोखडो तें मडगांव पयलीं दिवपा लायता. हांव थिंग पावत म्हळ्यार मातशें लेट जाता. तो म्हज्या फास्ट पावता. हांव मातशें मोठो आहा आनी मातशें स्लो पावता थिंगा. कितें करतलो, बट स्टील हें प्रॉब्लम. दीस इज द सिट्युएशन देर. So I would request the Chief Minister, tell the PWD officials to get this into motion before we do anything else. Speaker sir. Yes. Speaker sir, हांव रिप्लाय करचे पयलीं एकूच वेन्झीक सांगपाक जातालो. वेन्झी इलेक्शना मागीर वास्को पावना दिसता. लास्ट इलेक्शनाक येयल्लो तितलोच तो. आनी हांवें जो प्रश्न मांडला तेन्ना हांवें सांगलां की देर इज शॉर्टेज ऑफ वॉटर. उदक नाच अशें न्ही. वेन्झी उलयला त्या प्रमाणे वास्को उदकूच ना आनी लोक मरता अशें तरेन कितें वातावरण जालें अशें दिसलें म्हाका. सो तशें कांय ना. हांवें सांगलां 1 म्हयनो जालो पावस पडिल्ल्या कारणान पावर फेल्युअर आसा. तातूंत म्हणजे ऑनरेबल CMान आमकां सांगलां. स्पीकर एक मिनट, तेका सांगपाक कळना ना तें. लोक केन्ना हॅपी नाय. लोकांक आनी मायज जायच. लोकांक कितलें दिलें म्हणून 25 MLD जायी. लोक केन्ना हॅपी ना. लोकांक मायज जाय. ताका लागून तो झगडटा. तेका सांगूंक कळना तें. स्पीकर सर, उदक ही आज बेजीक नीड आसा. प्रत्येक आमदाराक दिसता आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी उदक जाय तितलें मेळचें म्हणून. आनी अशें म्हणटात की मुखार जें वॉर जातलें तें उदकाक लागून जातलें. हें वेंझीन लक्षांत दवरपा जाय. Venzi is the only MLA who has passed 12 crores file movement करून pipeline replace करपाक. तुम कितू जाणान फायल मूवमेंट करून पास करून हाडले तर तुम सांगा. तुमगेले सरकारान टू अंडरस्टँड दिस सिच्युएशन. सो वी आर डुईंग मागुलोबादी तेचेर ठीक आहे सर. राजेश बाब, फायल्यो मूव केले. आम्ही फायल मूव केल्या त्यो
आयक स्पीकर सर हांवें ज्यो फायल मूव केल्या त्यो PWD वचून रिकॉर्ड दिली. मुख्यमंत्री उलयतात, मुख्यमंत्री आन्सर करतात. अरे वा फायल पास जाली जाल्यार गव्हर्मेंटाक क्रिटिसायज करता विड्रॉ करपाचें. मुख्यमंत्री आज देखो उदका जोरी तरी परिस्थिती चलता जाल्यार इट इज तपासतात. एवरीबडी इज टॉकिंग उदक इतली इम्पॉर्टंट पूण जरी तरी काम जायना जाल्यार कसो फायदो स्पीकर मुख्यमंत्री आन्सर सर करतात. सगळे म्हणटाय उदक इम्पॉर्टंट मागीर कित्याक पायपलायन कित्याक शॉर्टेज आसा स्पीकर सर वाय देयर इज अ शॉर्टेज आन्सर करा. कसो तेजेर फायल जाता स्पीकर. बसून घे. येस स्पीकर सर, स्पीकर सर, उदकाचो विशय आशिल्लो मार्मागोवा तालुक्याचो. वास्को मार्मागोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन उदक शॉर्टेज जाता. उदकाची शॉर्टेज कित्याक जाता हें एक्सप्लेन करता आसतना सगळ्या आमदारांनी वेगवेगळ्यो गजाली सांगल्यो. फेलियर ऑफ पावर हें एक मेजर रिजन आसा, कारण लायट जर गेली 4-5 वरां जाल्यार ती लायट जी आसा पळय न्ही आमी उदीक पंप करून प्युरिफाय करपाक शकना आनी एकदां जर प्रेशर मेंटेन जालो ना जाल्यार तो प्रेशर मेंटेन करपाक परत म्हणटा तशी 8-10 वरां वयता. आनी हें सगळें करता आसतनाय बी आमचे सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PWD वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट हे सगळे मेळोन काम करता. स्पीकर सर, बरेचशे फावटी खंयसरूय एखादी पायपलायन फुट्टा आनी मागीरूय बी उदका खातीर शॉर्टेज जाता. बट हें सगळें करता आसतना सुद्दां म्हणजे बाब दाजी साळकर यांनी सांगला त्या प्रमाणे ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सी 22 MLD आनी बाकीचे एकंदर ओवरऑल थंयसर ज्यो आहा पळय न्ही थंयसरल्यानूच उदक मातशे बाकीचे आजुनूय 1-2-3 म्हणजे तेज्यो टोटल 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी परत आगाशे, नागवा आनी लोटले हांगासरूय उदक त्याच हातूंतल्यान वता. ताका लागून ते सगळे मेंटेन जे आसा त्या डिपार्टमेंटाक करपाक लायता. रिजनलान सांगला त्या प्रमाणे आमी पायपलायन आतां चेंज करपा खातीर घेतल्या. स्टेप बाय स्टेप सगळ्यो पायपलायन ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो आमी चेंज करतले. आनी प्रत्येक निलेशान कोट्टाळेची जी हे सांगल्या ओवरहेड टँक्स ती हांव चॅक करता. जर ती इन यूज नासत जाल्यार ती उडोवपाकूय लायता. बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी सांगलें की पिरियॉडीक आमी क्लिनींग करता, बट तांचे बरोबर आसा समाधाना खातीर म्हणजे आमी खरें पळयलां केलात म्हणून ते पळोवपा खातीर ह्यान फुडें हांव म्हणजे लोकल जो कोण रिप्रेझेंटेटीव आसा MLA आसा किंवा कोण तरी ZP सरपंच हांकां आफोवन हाडूनय बी ते आमी करता म्हणूनय बी ते करपाक लायता. आनी एकंदर आमी हें सगळें जें आहा पळय न्ही हें त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक मेंटेन करपा खातीरूय हें करता. हें सगळें जाल्या उपरांत म्हणजे वेंजी उलयता आसतना खंयसरूच कमी करिना, तेजें कामूय सगळें करूंक जाय. आनी सरकार कांयच करिना म्हणटा तो मागीर कांयच करिना म्हणटा. आतां तेणीच स्वता सांगलें की आपल्यो सगळ्यो वॉटर सप्लायच्यो सगळ्या वॉटर सप्लायच्यो फायल 12 कोटीच्यो 12 कोटीच्यो फायल 12 कोटीच्यो फायल 12. स्पीकर सर, हें सगळें जालें तेणी AI टॅक्नॉलॉजी आनी कितें म्हणपा लागलो ऑटो रिलीफ वाल. म्हाका दिसता स्पीकर सर हें तेज्या काल तुमकां कदाचित हांव दिल्ली आसलो तुमकां हांव 3 भुरगीं म्हणजे ग्रावंड फ्लोर कितें रे बेजमेंटान 3 भुरगीं ही एक्सपायर्ड जाली. माय कॉन्डोलन्स फॉर देम. म्हाका खूब वायट दिसलें आनी हांवें कित्याक जालें म्हणून हांवें तो न्यूज पळयतालो. IASचे ट्युशन घेवपी भुरगीं त्या बेजमेंटांतल्या लायब्ररींत बसून ती शिकतालीं आनी शिकतालीं आसतना थंयसर अचानक उदीक येयलें म्हणटा. आतां दिल्लीन पावस काय तुमकां खबर आसा ओके. आनी खूब उदक येयलें आनी बेजमेंट पूर्ण भरलो. लायब्ररीचें दार हें ओपन जायनालें. तेजी ती AI टॅक्नॉलॉजी आसतली ओके किंवा ऑटोमॅटीक टॅक्नॉलॉजी आसतली. आनी तेज्या उपरांत ती 3य भुरगीं पंप हाडून तें उदीक काडून उडोवचें पडलें. सिवरेजीची लायन फुटली काय ती कसली लायन फुटली म्हणजे हें पावसाचें उदीक न्ही. ही AI टॅक्नॉलॉजी किंवा तें ऑटोमॅटीक कितें असलें वापरलें काय अशें जावपाक शकता. दिल्लीन 3 भुरगीं म्हणजे असो फ्लड येवन सुद्दां बेजमेंटान एक्सपायर्ड जाली. म्हाका दुख्ख व्यक्त करता हांव. त्या खातीर नाका जाल्ली टॅक्नॉलॉजी बीन वापरली काय ना अशें जावपाक शकता. सगळो विचार करून आमकां हें सगळें करचें पडटा सगळ्यांचें गायडन्स घेवन. बट तरी सुद्दां ह्या हेजेर उलयता आसतना तेज्या उदकाचो विशय हांव सोडयतां. बट त्या खातीर खंयसर कितें टॅक्नॉलॉजी वापरपाक जाय ती पळोवन वापरची पडटा. येस. तुम्ही पळयतात GNH.